in the writing. Our South Goa MP also has given his representation to the committee. It is up to them whether to accept our presentation, suggestions or not. It is up to the joint committee. What is the Congress stand about the one nation, one election? We can't make it public because it's a parliamentary committee and we are told we cannot speak about our recommendations or something. Aam Aadmi Party has already opposed it. So, what is the stand of Congress Party? See, all the opposition political parties opposed the two bills. I broke it down clause by clause, giving indications how and why we oppose each clause. And unfortunately, because we are bound by JPC rules, we have been even sounded that we should not disclose what was discussed inside, outside. So we do want to be a contempt to the House, though we would be happy to disclose our full mind of what were the objections which we had given. But let me make it one thing clear. We strongly objected to these two bills and we have opposed it clause by clause. Advocate Carlos have told we can't disclose in detail, but if you go a little deeper, even the alliance partners of the BJP are a little shaky. Even they are not happy because they'll be just wiped off. They will have no say. So the focus is we have to respect the federal structure that was put in place by the founding fathers when the constitution was implemented. It came under. आम्ही तांकां एक डिटेल्ड रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा जे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 129th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिल जे हाडिल्ले 2 वर्सां पयलीं ताजेर विवाद जावन ही जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी एस्टॅब्लिश जाली आनी ती आतां वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी भोंवन लोकांचे व्ह्यूज घेता. सो ऑन बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी गोवा युनिट आमी हे बिल ओपोज केल्ले आसा आनी ताजे एक वेगळी वेगळी कारणां दिल्लीं आसा. वी हॅव गिवन ऑलमोस्ट 10-12 पेजीचे रिप्रेझेंटेशन रिटर्न रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आसा. वी विल शेअर दॅट विथ यू आनी वी हॅव रिक्वेस्टेड देम की खरें म्हळ्यार जर आज कसले कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटाची गरज आसा ती म्हळ्यार जे एंटी डिफेक्शन लॉ आसा ते सारखे करपाची गरज आसा. वी नीड अ कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट टू rectify the defects of the anti-defection bill, which the ruling party is using as a multi-defection bill. आज वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी सरकारां उडयतात आनी ऑपोजिशन पार्टीक वीक करतात आनी डेमोक्रेसी काबार करपाचे वापर करतात इन द नेम ऑफ एंटी डिफेक्शन. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द कमिटी टू pass on this message to the rest, to the parliament and to the central government that this is the real need of the nation today. Oppose केला तुम्ही आम आदमी आणि कोणी केला आम्ही सर सगळं बाकीचे पार्टी आशिल्ल्यो म्हाका दिसता बीजेपी आनी एमजीपीन सोडून सगळ्यांनी ओपोज केल्ले आसा. त्यांच्या सायडींतल्यान रिस्पॉन्स कितें मेळ्ळा तुमकां? सॉरी, त्यांच्या सायडींतल्यान रिस्पॉन्स कसो? ना कितें आसा, इट इज अ जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी सो दे वर हियर ओनली टू लिसन टू द व्ह्यूज. म्हाका दिसता ते 2 दीस गोंयान आसा. वेगळे वेगळे लोकां कडेन वेगळे वेगळे तांणी टायम स्लॉट्स दिल्ले आसा. दिस वॉज द टायम स्लॉट्स फॉर लोकल पॉलिटिकल पार्टी युनिट्स, प्रेसिडेंट्स अँड ऑफिस बेरर्स. MLAजांचे फाल्यां तांची मिटींग आसा. आमचे 2 आमदार आसा. दे वील ऑल्सो प्रेझेंट देअर व्ह्यूज. सो पळया कशें जाता ते. बट डेफिनेटली वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिया अँड इट इज ॲक्च्युअली डेंजरस फॉर अ डेमोक्रेसी. किती डेंजरस म्हणता तुम्ही? ना पयलीं म्हळ्यार जशें सांगलें आमी डिटेल रिजन्स दिल्ले आसा. बेसीक रिजन इज दॅट इट इज अगेन्स्ट द फेडरल स्ट्रक्चर. आमचो जो कॉन्स्टिट्युशन आसा तो इतल्या पर्यंत तूं चेंज करूंक शकना की यू चेंज द ड्युरेशन ऑफ इलेक्शन. अशें करूंकूच शकना. इट इज अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्युशन. ताच्या भायर आमी तांकां खुबशे वेगळे वेगळे कारणां दिलीं. आमी नॅशनल पार्टी आसून सुद्दां आमी रिजनल पार्टीच्या तर्फेन सुद्दां उलयले बिकॉज डेटा शोज दॅट की जेन्ना जेन्ना लोकसभाची आनी रिजनल स्टेट लेवलाची इलेक्शन जाता बरोबर जाता तेन्ना नॅशनल पार्टीक एडवांटेज मेळटा. पीपल वोट ऑन द बेसीस ऑफ द नॅशनल सेंटिमेंट रादर दॅन लोकल सेंटिमेंट. आनी जेन्ना जेन्ना लोकसभा आनी असेंब्लीचे इलेक्शन्स वेगळ्या टायमार जाता तेन्ना रिजनल पार्टींक खरो तांचो म्हत्व मेळटा आनी रिजनल इश्यूजांचो म्हत्व येता. आनी एज अ गोवन फर्स्ट म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग एम्फसिस ऑन रिजनल इश्यूज टू प्रोटेक्ट गोवा. सो आमी त्या तर्फेन इवन दो वी आर अ नॅशनल पार्टी वी गिव दॅट ओपिनियन. आनी अशे खुबशे आमी तांकां रिजन्स दिल्ले आसात 10 पेजीचे रिप्रेझेंटेशन.
थँक्यू. तुमका वन नेशन वन इलेक्शन इलेक्शन आसून सो एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी तुम्ही किती सजेशन दिले तुमचे म्हणणे किती एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी आम्ही स्ट्रॉंगली वन नेशन वन इलेक्शन बिल ही दोन्ही जी आसात ती अपोज केली. कारण अशें की जर नॅशनल इलेक्शन म्हणजे लोकसभेची इलेक्शन आणि विधानसभेची इलेक्शन बरोबर जर घेतली जाल्यार नॅशनल पार्टीची जे तांचे कडेन चड पयसो आसता रिसोर्सीस चड आसता तर तांची जे इश्यूज आसा जे बेसिकली नॅशनल इश्यूज ते मागीर विधानसभा इलेक्शना वेळार ते ओव्हरपावर करतले आणि गोंयचे सारखे स्टेटीचे जे इश्यूज आसात आमचे खूब इश्यूज आसात मायनिंगाचे आसा लँड एक्विजिशन आसा लँड यूज आसा लोकल इश्यूज जे राष्ट्राक समजुचेच ना अशी इश्यूज जे आसा ताचेर लोक वोट करपाक पावपाना. सो बेसिकली आमकां सरकार जो जाय गोवा स्टेटीचो सरकार जाय तो आमची इश्यू टॅकल करपी सरकार जाय. नॅशनल इश्यूजाचेर बेस्ड जर इलेक्शन जालें तर आमकां अशें सरकार मेळपाक शकता जांकां लोकल इश्यूज खबरूच ना आनी लोकल इश्यूजा खातीर निवडून येवपी जर सरकार जाय जाल्यार दोन्ही इलेक्शन बरोबर जावची न्ही अशें आमचें क्लियर मतान आनी आमी तें मांडलां. चेअरमॅन कमिटीचे चेअरमॅन आमचे सगळे आयकून घेतले आमी रिटर्न सबमिशनय दिलां. तातूंत आमी दुसरो मेन मुद्दो मांडलो म्हणटा तो मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टा खातीर इलेक्शन टायमार कामां जायना अशें जे बिलां भितर बरयल्लें आसा तें चूक. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाक फक्त नवे प्रोजेक्ट येवपाक जायना एडवर्टायजमेंट गव्हर्नमेंटान दिवपाक जायना आनी जॉब दिवपाक जायना इतलेंच आसा. हाजे खातीर काय खंयचीच कामां आडोन उरना. जी कामां चालू आसा जे प्रोजेक्ट चालू आहा जी स्किमी चालू आहा त्यो सगळ्यो चालू उरता आनी इलेक्शनान ताका कसलोच संबंध नासता. सो हेजें कारण जें दिलां मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचें तें फट कारण ती एक फट मारल्या आनी लोकांक पिशी करपाक सोदता. सो तो तें कारण जावपाक शकना. आनी एक म्हणल्यार हे जे स्टेट जी आसा इंडिया इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया आशिल्ली आनी ताजी स्टेट्स केल्या आशिल्ली भाग केल्या आशिल्ली प्रत्येक स्टेट आशिल्ली आनी ते सगळे स्टेट्स मेळून एक इंडिया जाले. सो स्टेटीचे जे मुद्दे आसा स्टेटीचे जे इश्यूज आसा दे आर जस्ट एज इम्पॉर्टंट एज द कंट्री. सो अशें हातूंत जे फेडरलिझम आसा जे जाग्यार स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट हातूंतलो जो पळय देवाण घेवण आसा जे रिलेशन आहा तें कुशीन दवरून हे बिल अशें करपाक शकता की इंडियन कॉन्स्टिट्युशनात जे फेडरलिझम म्हणलां जे वेर स्टेट इज जस्ट एज इम्पॉर्टंट एज द नेशन हो मेन प्रिन्सिपलच सप्रेस करपाक शकता. सो स्टेटीची इम्पॉर्टन्स कमी जातलें. फक्त नेशन वन इलेक्शन मागीर वन लिडर वन पार्टी वन कितें येवपाक शकता हें सांगपाक येना. सो आमी ऑपोज आसा. वी आर फॉर अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. वी आर फॉर मल्टी लेवल इलेक्शन्स जे नॅशनल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन पंचायत इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे प्रत्येकाक वेगवेगळो महत्व आसा आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक इलेक्शन वेगवेगळ्या टायमार जावपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आहा. काँग्रेसीन अपोज केला आम आदमी पार्टीन अपोज केला. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृता.